ही लँडस्लाईड कितल्या जाल्ली? लँडस्लायड 9:15 जाल्ली. 9:15च्या नंतर हांगा सगळे गव्हर्मेंटाची डिझास्टर मॅनेजमेंटाची यंत्रणा म्हळ्यार फक्त फिजिकल अपियरन्स येवपाक जवळ जवळ 1 वर गेलें. हरश्यो हायवे कंट्रोलाच्यो गाडी आहात, CCR व्हॅन आहात. हांव केन्ना आयले जाल्यार भोंवत त्यो दिश्टी पडटा. सो हांगा त्यो येवपाक जवळ जवळ पावण वर सुमार गेलें, अर्द वर ते पावण वर. आता टीम नाव आता किती याचा अपडेट किती आसा अपडेट म्हळ्यार आतां तांकां कोणाक कांयच खबर ना. हे सगळे हांगा जितले बगी जमला पळय तशें ते गव्हर्मेंट यंत्रणाय बग्यां भुमिका घेतला. एकट्याक कांय खबर ना की केन्ना कितें जाता म्हणटा. प्रत्येक म्हणटा 5 मिनटांनी येतली म्हणटा. आतां 5 मिनटांनी सोपना, तांगे एखादी सेकंद व्हडले जातले. थोडे कडेन काही 6 म्हयने रावता आनी 6 म्हयने दीस उरतात. म्हणजे NH-17 टोटल पॅरलायज जाला, टोटल ब्लॉक जाला. इवन एम्ब्युलन्स सुद्धा वचपाचें कांयच वचपाचें चान्स ना. आनी कितें सोर्स आनी दुसरो कितें आनी खंयचो सोर्स ना. मेन म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटे गव्हर्मेंट जो व्हडलो बोवाळ मारता पळय ते डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटे फेल. ताका कोणाली खंयचीच यंत्रणा आनी कोण ताका जबाबदार ना. कलेक्टराक फोन करून सांगल्यार सुद्दां म्हाज्या कोतान बरोबर 10 वरांचेर कलेक्टराक फोन केलो स्वप्नील नायकाक. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे कितें की सगळे तरेची यंत्रणा सरकारा कडेन थंय तालुक्यांक उरपा जाय, ती तालुक्यांक ना. आनी अशें जें जाता आतां हें जें बाकीचें कितें स्कुटरी केला पळय हे सगळें हे जें हांगा आसा पळय ताणें काम केल्ल्यान कितें जालां, लोकल्सांनी काम केलें. हातूंत गव्हर्मेंटाच्या 1 पैशाचें कॉन्ट्रिब्युशन ना सोडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. पूण ऑथॉरिटी कोण ऑथरायज मनीस आसा काल डेप्टी कलेक्टर कोण कितले वेळान क्लियर जाता कितें म्हणटा ते काय सांगना ते. एकटोय कोण हांगा येत ना न्ही. सगळे यंत्रणा एकटोय कोण काय सांगना. तो गाडी म्हणटा 5 मिनटां जाता. आतां 5 मिनटां जावपाक 1 वर जालें. 5 मिनटांनी सोपना. ताजी ग्रॅविटी लक्षांत येना फक्त एकाच लागून की थंय कोणाची जिवितांनी जाल्लो ना. जर ते काम करतना परत जर दरड कोसळिल्ली आनी कोणी जर पडिल्लो किंवा गाडी वतना जर कोणाचेर पडिल्लो तर मोठो एक्सिडंट जाता आशिल्लो. दुसरी गजाल अशी की हायवेन हाका खरें म्हळ्यार लक्ष दिवपा आशिल्लें की आतां हें पोर्तुगीज टायमासान अशें आहा. ह्यो ज्यो दरड खंय खंय आसा पळय नाकाशे कडेन पयसो उडयता थंय गरज आहा की कातरतना हो स्लोप कातरतना हो जो उबो आहा पळय तो स्लोप वायज करपाक जाय. पूण तुमी म्हणपा आसा कितें रिस्पॉन्सिबल एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी? हय, गव्हर्मेंट हायवे ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल. कित्याक हायवे ऑथॉरिटी कॅर घेना. अशें जंय जंय अशी कडी कोसळूंक शकतात थंय कॅर घेवपाक जाय. एक दुसरें म्हाका अजाप अशें की हायवे पेट्रोलिंग म्हणजे गाडी आहा पळय त्यो अश्यो 2-2 मिनटांनी बेकार पावतात. ते वाटेर खंय ठाण मांडून रावतात. आतां तूं पळय तूं आयल्यार कितें टायम जाता. हायवे पेट्रोलिंगाची एक गाडी ना रोड क्लियर करतलो. पूण अजून हांगा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तर कोण दिश्टी पडना. आतांच म्हळ्यार पावसा भरपूर पावस पडटा ताका लागून मातसो टायम जाला.